फाटल्या सप्तकाच्यान दिवचलच्या साश्टीवाडो आणि शांताराम नगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला। हो बिबटो लोकवस्ती कडेन भोंवताना कांय जाणांच्या नदरेक पडिल्लो खंय, मात आतां हो बिबटो राधानगर वाठारांत पावला अशें कळटा। दिसा उजवाडा भोंवताना तो नदरेक पडटा। ह्या बिबट्यान वाठारांत कांय भटक्या सुण्यांक खाल्ल्यात अशी माहिती थळाव्यांनी दिली। देखून बिबट्याक लागून थळाव्या लोकांमदीं भंय निर्माण जाला। जाता तितले बेगीन राना खात्यान ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमच्या ह्या एरियेक ह्या वॉर्डाच्या एरियेक सरावंडिंगां जंगल असल्यामुळे आणि हांगा आता बरीचशी घरां जाल्या आणि त्यामुळे जनावरां सध्या आता ह्या वटेन सरकोंक लागल्या आणि वातावरण मातशें भयाभीत जालां। दिसा ढवळे आता बिबटे बी दिसोंक लागल्यात। त्यामुळे हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी पेट्रोलिंग करचें आणि जो हांगा वातावरण जें भयाभीत जालां त्या भुरगीं खेळटात बी तेंच्या खातीर तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन सापळो जो घातला तेतून मातशें रातचें तेंच्यांनी कितें तरी आपल्या पद्दतीन जी हें करून तेजो बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आणि ह्या लोकांच्या मनान जो भंय आसा तो भंय वयचो। कित्याक हांगा खुबशे भुरगीं आसात ती ट्युशनाक येतात, तेंचे आवय बापूय तांकां एकदां एकटेच धाडटा। त्यामुळे आमकांय अशें मनाक भंय दिसता की फाल्यां कितें प्रॉब्लम जायत जाल्यार तेजी जबाबदारी आमची आसतली। तेन्ना हांव फॉरेस्टाक डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की प्लीज तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन त्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आणि सगळ्या लोकांक एक भयमुक्त हे वातावरण दिवचें। दिसा उजवाडे एकट्याक 12 सुमार दिसलो। काल राती तो रातचो ते गांवठणकर म्हणून घर आसा तेंच्या थंय दारांनी दिसलो। त्यामुळे वातावरण भयाभीत जाल्लेलें आहे आणि कुत्रे आता हळूहळू कमी जाल्या। ते म्हाका दिसता तो कुत्र्यांच्या हेच्या खातीर येता असो दिसता ह्या वटेन, कित्याक हांगा ह्या खुबशा ह्या कॉलनीनी कुत्रे खूब आहा ते खावपाच्या हितून आणि परत लोक जॉगिंगेक वयतात, वॉकिंगेक वयतात थंयसर। तोय मातसो तांकां एक भयमुक्त हे तांकां ते जॉगिंग वॉकिंग करपाक मेळचें। फाटल्या विकान हांवें एक ऑलरेडी टॉक दिल्ली आसा की थंय आमचो थंय बिबटो भोंवता म्हणून। तेच्या उपरांत थंय पिंजरो लावन सगळें जालें पण तें सफल जावंक ना। आतां मागीर राधानगर म्हणून आसा थंय आमच्याच वॉर्डान पडटा तो, थंय सद्याक पिंजरो लायल्लो आसा। थंय खुबशे अशें आयकलां की थंय येता तो। काल दिसाचो थंय गेलो, हांवें ऑलरेडी अमृत सिंगाकूय सांगलेलें, तो येवन पळोवन बी गेलो। मागीर तेणें सांगलें म्हाका तो गेलो म्हणून। मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांव कंटिन्यू फोनार आसलो, MLAकूय आमच्या सांगलेलें, MLA सुद्दां तेंच्या कॉन्टेक्टान आसलो आणि काल राती पिंजरो लायला। पण आनी एक हांव रिक्वेस्ट करूं शकता की गव्हर्मेंटा कडेन जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक स्पेशली की थंय आमकां जाता तितलें एक प्रोटेक्शन दिवपाचें, जावं रातचें पेट्रोलिंग तरी करपाचें, जेणे करून आमचे भुरगीं तरी मातशी सुशेगाद रावतलीं आणि भंय नासतना अशी भोंवतलीं। इतलेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।